गोकर्ण साकोर्डा वाठारात गळफास लायिल्ल्या अवस्थेत एका तरणाट्याची कूड सापडल्या। ही कूड 22 वर्सां पिरायेच्या एका बिगर गोमंतकाची आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। पांडुरंग मिराशी अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। कुळे पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामा केला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत मरणाचें नेमकें कारण स्पश्ट जातलें। आमी साकोड्या गांवांत आसा, जे गांवांत काल सांची 7 वरांचेर सुमार गळफास एक भुरग्यान 22 वर्साच्या भुरग्यान गळफास लायिल्लो म्हणून पुलिसांक फोन आयलो। जेन्ना पुलीस घटनास्थळी पावले तेन्ना अशें कळून आयलें की तो जो भुरगो आसा तो हांगा ह्या भागान इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करतालो आनी तेणी कोणाली तरी बंद नासलेली घरान फाटल्यानच्यान वचोन तेणी तो गळफास लायिल्लो आसा। तेजे पांय सामके जमनीर आशिल्ले, जमनीर तेकलेले आनी तो गळफास लावन मेल्लो आशिल्लो। तेन्ना पांय तेजी जमनी तेकपा लागून तो घातपात काय कितें तें कांय कळना। तेन्ना हेजी पोस्टमॉर्टम जातकीर खरेंच उलगडो जातलो की तपास हो घातपात की आत्महत्या। पूण हो जो भुरगो जावन आसा जो पांडुरंग नारायण मिराशी हो जॉयडाचो आनी आसू गांवचो, तो हांगा इलेक्ट्रिशियन म्हणून खंय तरी भोंवन हेवटेन तेवटेन काम करतालो अशें म्हणून कुळे पुलिसांनी सांगलें आसा। तेजी जो मृतदेह आसा तो पोस्टमॉर्टमा खातीर हांगा मडगांव धाडलेले आसा। तेजे कुटुंबीय तरी तो पोस्टमॉर्टम करतले अशें कुळे पुलिसांनी सांगलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।